पळय हांव जें उलयतां तें हांव फॅक्ट्स बेस्ड ऑन फॅक्ट्स उलयतां. हांवें तांचे लोकसभेन दिल्लें उत्तर दिल्लें तांकां सायट केल्लें की गोंयांत इतले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आयलो. दादरा नगर हवेली दिवाक पसून चड आयले, हिमाचलाक चड आयले. जे म्हळ्यार जे हिली एरियाज आहा जंय टेरेन सारको ना, कनेक्टिविटी थंय ना, थंय पसून चड आयले म्हणून. आनी तुमी विसावे तांकां राव, हें उत्तर कोणें दिलां? हें तांच्या वयल्या इंजिनान दिलां लोकसभेन. म्हणून अशें ते एक्सपोज जातात आनी तांकां उत्तर ना म्हणून ते बेल मारतात. तितलेंच करतात ते. तुमी पळयलां आसतलें की जे इश्यूज आज आमकां काय लॉट लागूना, म्हाका लॉट 3 दीस लागूंक ना, पूण लागनासतना पसून जे आमी आमच्या पोजिशनाक न्याय दिवंक जाय, एक आमदार ओपोजिशनांतलो म्हणून जें कितें करूंक जाय तें हांव करपाक ट्राय करतां. सर तुम्ही लास्ट टायम एक स्टेटमेंट केल्लो की जर हांगासर आमकां टायम मेळना जाल्यार आझाद मैदानार तें करपाक पडटलें लास्ट टायम. पळय एक म्हाका दिसता वीट आयला आतां. वीट आयला आनी पब्लिकाक कितें दिसता तें लोकां कडच्यान हें आयकूंक जाय न्ही. हांवें तांकां सांगलां की जे तुमी इल्युजन ऑफ ट्रूथ थियरी म्हणून जी करतात, म्हळ्यार फट मारीत रावप, एक दीस लोकांक तें खरें दिसतलें. तशें गोंयकार ना, पिशे न्ही म्हणून. गोंयकारांक खबर आहा की ते तुमी फट मारतात, पूण फक्त लोक भितात कित्याक तुमी रिवेंज घेतात. आमी भिनात कित्याक आमी ओपोजिशनान आनी आमचें काम हें करपाचें करतात. लोक जेन्ना आमकां एक इंडिकेशन दितले वो सांगतले की बाबा चल पिपल्स पार्लमेंट करुया वो पिपल्स असेंब्ली करुया म्हणून ते दिसा ही पिपल्स असेंब्ली पळोवंक मेळटली. आनीक तुमचे इश्यू काडलो डिसेबिलिटीचे पेन्शनाक ते वाडोवपाक जाय. डिसेबिलिटीचें पेन्शन 11 वर्सां जालीं वाडूंक ना. पिंक फेस्टिवल केलें, पर्पल फेस्टिवल केलें, सगळें बरें केलें. बट डिसेबिलिटीचे जे खरे लोक हें आसात, बेनिफिशरीज आहा, तांकां 11 वर्सां तेंचें हें वाडोवंक ना. म्हारगाय खंय पावल्या, कॉस्ट ऑफ लिवींग खंय पावला, एसेन्शियल कमोडिटीचो कॉस्ट खंय पावला, तें सगळें पळोवन तांचें वाडोवंक जाय, पेन्शन वाडोवंक जाय हें हांवें डिमांड केल्लें. थँक्यू. कट्टा सर.